आयज म्युन्सिपालिटीन एक बरो स्टेप घेतला आणि दे स्टार्टेड द सीलिंग ऑफ शॉप्स. कितें सांगू शकता हाऊ एक्स्ट्रीम विल यू गो फॉर रिकवरी? आयज आमचो सेकंड डे सिलींग. कालूय आमी 5 शॉप सिलींग केली. सेकंड डे कित्याक जाणा हे शॉपा ओनर आमचे म्युन्सिपालिटी शॉपां तेजे ओनर एक्सपायर्ड जाले. तेणें ट्रान्सफर करून भाड्यान दिलें शॉपां. सबलेट केलें आनी तेणें आमकां ट्रान्सफर ती भरपा जाय, ती भरूं ना. तेका लागून ही सील केल्या. आमी तेका नोटीस धाडलेले 15 दीस पयलीं आमी नोटीस धाडलेले तेंकां हे न्ही आमकां मेवचें म्हूण आनी आमकां कितें रिप्लाय करचें म्हूण आनी कितें पयशाचे ड्यूज भरचे म्हूण तेमी भरूं ना आनी आमकां हे सील मारून पडलें. हांव सगळे शॉपकिपराक सांगता की आमचे कितें ड्यूज आहाय ते भराय, नाल्यार तुमकां स्ट्रिक्टली सांगता की आमी तुमचे कडेन येतले आनी आमी तुमकां नोटीस विदावट नोटीस म्हणून सील मारूंक शकतात. कित्याक तुमी ट्रेड लायसन्स दिना आनी बिजनस तुमचो चालू आसता आनी आमी नोटीस दिन आनी आमी 50-60 शॉपकिपरांक नोटीस धाडल्या. आमी स्टोर किपर आहाय तांकां नोटीस धाडल्या आनी तांकां अजून रिप्लाय तेंची येयना. आमी तांकां सगळें सिलींग करतले. म्हणजे सारकी शुअर सांगता की गॅरंटी सांगता की आमकां आमची म्युन्सिपालिटी चलपाक जाय. म्युन्सिपालिटी फंड ना, आमची लेबर म्हणटा आमकां पेमेंट पडना, ते आमच्या फाटल्यान लागता. ताका लागून आमकां हे सिलींग मारूंक पडटा की आमकां रिकवरी करपा जाय. रिकवरी इज इम्पॉर्टंट. नाल्यार आमची म्युन्सिपालिटीक फंड येतलो केसो. रिकवरी जायना जाल्यार फंड येना. आमी जेन्ना आमी आमच्या हायर ऑथॉरिटी सीएमाक वयताय, सीएम सांगता आमी एका आमच्या स्पेशल ग्रांट्स फंड ऑक्ट्रॉय आमचे आसलेली पयलीं ती आमी मागूंक गेल्यार तो म्हणटा आतां रिकवरी तुमची पयली कराय. तुमी आपूण म्युन्सिपालिटी रिकवरी केल्यार तुमकां फंड तुमी आपल्या येतलो आनी तुमी सॅलरी घालून तुमकां जातली. सो बेसिकली कोणी जरी पीपल इग्नोर द म्युन्सिपालिटी दे वील फेस इश्यूज. हांव सगळ्यांक कोण इग्नोर करता तांकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिता की तेमी येयचें आमचे म्युन्सिपालिटीन येयचें आनी आमचे पयशे कितें ड्यूज भरचे, नाल्यार हे सेम एक्शन तुमकां तेंकांय आसतलें. आमी कोणाक माफ करपा ना. हांव एक्स्ट्रीम वयतलो. हांवें सीओक ऑलरेडी सांगला, आमचे चीफ ऑफिसर सांगला. चीफ ऑफिसर सपोर्ट आहा, सगळे स्टाफ आमचे कॉपरेटीव आहाय, तेंकांय जाय की तेंचो पेमेंट जायना आनी आमकां कितें आहा ती रिकवरी करतले आमी. बेसिकली यू आर नॉट अगेन्स्ट एनीबडीज बिजनेस. पे युअर फीज काबार. हांव एक बिजनसमॅन. हांव पुर्तुगेज टायमारसून बिजनस म्हाका सगळे वास्को वळखताय की म्हाका खबर आहा कित्याक हांव आतां कावन्सिलर जाल्यार म्हाका खबर आहा की आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कोणूच फंड बंद हे फीज बंद नाय. तेंपार फी आमची भरपाची आहा ते बंद नाय. तांकां लागून आमी एक्शन घेवंक पडटा. हांव बिजनसमॅन म्हजोय की तूं चोय म्हजे भावाचो बिजनस हांगा आमचें परफेक्ट आहा. फी सगळी भरता. कितले वर्स जाले आतां 19 बिजनस आहा. फी भरता आमी. फी भरपा जाय आनी आमचे फी भरल्यार आमची म्युन्सिपालिटी चलतली. म्युन्सिपालिटीचे शॉपूय फी भरपा जाय न्ही.